सोडूया, त्याच्या मोतीरात झोपूया, देवाच्या डोंगरात सोडूया, त्याच्या मोतीरात झोपूया. बापाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. बामडीनो, आज या सकाळच्या दिसाक मिसान वांटो घेतना डॉमिनिक मोंतेरो आमचे बाब आसूं आमी मागता. आज ताची गोडची पयले वर्साचो उगडास करतात. सर्गींच्या बापान हे आमच्या बाबाक आपले शांतींत आपले विसवांत घे म्हूण मागतना एक आमचो यादनीक भाव क्लिंटन फेर्नांडीस म्हणून अंतरला, ताचे पासत मागुया. तरणाटी भुरगो 40 आनी 7 वर्सांची पिराय अकस्मात पिडींत आमचो मदलो नान जालो. सर्गींच्या बापान ताचे बरे वावराची ताका मोजरी दिवंक आमी मागुया. तशेंच मागुया आज आपलो वाडदीस संभ्रम केल्या परसत डायरन फेर्नांडीस, डॅन्झिल सिल्वा, तशेंच वेडिंग एनिवर्सरी संभ्रमतात वेन आनी हॅनन डिसोजा, डॅन्झिल आनी डॅलिया डिसिल्वा. तांकांय देवाची कृपा आनी भरपूर देवाचो आशिर्वाद तांचेर पडूंक आमी मागुया. आयज पवित्र सभा गोंयची संभ्रमता परब भेटवणेची आमचे से कॅथिड्रल जावन आसा आवय सगळ्या फिरगोजांची बीश साहेबाची इगोर्ज आमी म्हणटा. ही परब करता आसतना प्रत्येक फिरगोज म्हळ्यार आमकां एक लाख एकचार भावार्थ्यांचो, आनी हो भावार्थ आमचो दिसान दीस वाडोवंक आमकां हे मिसा भेटीन कृपा मागुया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तनान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे सौभाग्यवन सदांच संकवार मरेक सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. देवाक उत्सर्गी आणि शांती सर्वेश्वरा देवा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन नाचता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वखणटा.
बापाचे एकल्याच पिता सुमिया देवा देवाचे शिरे तू संसाराचे पाप करताय आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमची मागणी ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाचे मेन जेजू क्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थया. सर्वेश्वरा आमचे बापा तुझे पोरजेक पवित्र सभा म्हणून पाचारूंक तुका मानवलें तो तुझ्या नांवान एकटवलेल्या समेस्तांक तुका मान दिवंक तुजो मोग करूंक आनी तुजे कुशे प्रमाणे चलूंक कृपा दी आमचे की तुवें बसयलेल्या सुर्गीच्या सुखाक आमकां आनी आमचे आदी मरून गेल्ले डॉमिनिक मोंतेरो आमच्या भावाक सासणाच्या सुखाक पावय. आमच्या सुमियाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक आमेन. देवाचें उतर आयकुया. इजायश प्रवदाच्या पुस्तका वेलें वाचूंक सर्वेस्पोर अशें सांगता नीट सांबाळात आनी प्रमाणीकपणान चलात कित्याक म्हजी सरवण लागीं पावल्या आनी म्हजें प्रमाणीकपण उक्ताबें जातलें. सर्वेस्पराची सेवा करूंक ताच्या नांवाचो मोग करूंक ताची चाकरां जावंक भोगतीन ताचे पांय पडटात त्या पोरक्या मनशांक म्हणजे 7वो दीस बसताय नासतना पाळटा तितल्यांकूय म्हज्या पवित्र दोंगरार पावयतलो. हांव तांकां म्हज्या मागण्याच्या गोरान संतोसायतलो. तांचे होम आनी येवन म्हजे वेदीर मांडून घेतलो कित्याक म्हज्या घराक सगल्या पोरसांक मागण्याचें गोर म्हूण ओळखतलीं. देवाचें उतोरें. देवाचे ओळखा. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. हांगा मनशा मोदें देवान ठिकाण केलां म्हणुया. हांगा मनशा मोदें देवान ठिकाण केलां. सर्वेस्पराच्या आंगणान रिगूंक म्हजो आत्मो आवडेता अंतरेकता. म्हजें काळीज आनी सगलें आंग म्हजें जिव्या देवाक आनंदान उलासता. जबाब. हांगा मनशा मोदें देवान ठिकाण केलां. तुज्या वेदीचेर दोल बऱ्याच्या सर्वेस्परा म्हज्या राजा आनी म्हज्या देवा गिल बोज्यांक पर्यान मेळटा बिराड आनी पाकोड्यांक पिलां काडूंक आयचो आसा घोंटेर. जबाब. हांगा मनशा मोदें देवान ठिकाण केलां. तुज्या घरान रावता ते मनीस कितले बागी. दीस रात ते तुजे वाखाणी करीत आसा. आमचे नदर घाल देवा. आमची राखण कर. तुवें मागलोल्याक बोलेपणान सांबाळ. जबाब. हांगा मनशा मोदें देवान ठिकाण केलां. आनीक खंयसरूय 1000 दीस काडचे परस तुज्या आंगणान एकूच दीस रावंक मेळ्ळ्यार वडीक व्हडलें भाग. पापयाच्या तोंबुनी बिराड घेवचे परस म्हज्या देवाच्या घराच्या उंबऱ्यार पांय दवरुनूच हांव वडीक बागी. जबाब. हांगा मनशा मोदें देवान ठिकाण केलां. उडगार बिरा. Soy, 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 soy Sorvespora. Soy, 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 soy Sorvespora. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. हो पळयात मनशा मोदें देवाचो तोंबू तो ताचे बरोबर रावतलो.
soy, 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 sorbes mora. Soy, 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 sorbes mora. Soy, sorbes mora. Soy, sorbes mora. Soy, sorbes mora. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जुदेवांची पास्कांची परब लागीं पावलेली. जेजू जेरुसल्याक गेलो. देव मंदिरांत बैल, शेडयो आनी पारवे विकताले ते ताणें देखले. आनी सावकार आपले वेपाराच्या मांडार बसलेले ते ताका सांपडले. ताणें दोरयांची एक सोयती केली आनी ती घेवन तांकां सगल्यांक शेळयां बैलां सयत देव मंदिरांतले धांवडायले. सावकारांचे दूड ओतले आनी तांचे मांड उमटिले. पारवे विकतेल्यांक ताणें म्हळें, हें सगलें हांगासरलें काडात आनी म्हज्या बापाचें घर तुमी वेपाऱ्याचें घर करूं नाकात. तुज्या घराच्या मोगान हांव लासतां अशें बरयलेलें आसा म्हूण तेन्ना ताच्या शिसांक उगडास जालो. जुदेवांनी ताका म्हळें, अशें करूंक तुका पदवी आसा म्हूण कसली कुणां तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता. जेजून तांकां प्रतिपाल केलो, हें मंदीर तुमी मोडात आनी 3 दिसांनी हांव तें नव्यान बांदून दिता. जुदेवांनी ताका म्हळें, हें मंदीर बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी 3 दिसांनी तें तूं नव्यान बांदतलोय. तो आपले कुडीच्या मंदिराची खबर करतालो म्हूण जुदेवांक जेजू मेलेल्यांतलो जिवंत जालो तेन्ना ताणें अशें म्हणलेलें म्हूण ताच्या शिसांक उगडास जालो. आनी जेजून उलयलेल्या उतरांचेर आनी पवित्र पुस्तकाचेर तांणी विस्वास दवरलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. Konkani tuka Krista. भयणी भावांनो, आज आमी आमच्या गोंयच्या सी कॅथेड्रल ओल्ड गोवा आसा त्या देव मंदिराच्या भेटवणीची परब करता. दॅट इज द चर्च ऑफ द बिशप साहेबाची इगर्ज, द कॅथेड्रल चर्च आमी म्हणटा. आनी खरें म्हळ्यार बिशप साहेब थंय आसूंक जाय आसलो, पूण बिशप साहेबाचें घर हांगा पणजे सगल्यांच्या बरेपणा खातीर आनी पुर्तुगेज सरकाराचें देणें कशें हें दान देखून ताका पास पात्रियार्काल म्हणटाले, बिशप्स पॅलेस म्हणटाले. आतां म्हणिनात, आतां बिशप्स हावस म्हणटात. ह्या देव मंदिराची भेटवणी 16व्या शेंकड्यांतल्यान जाली आनी ही जावन आसा आवय आमच्या सगळ्या गोंयच्या देव मंदिरांची. बामणीनो, आमी खुशाल जावंक जाय. आनी ह्या म्हयन्यांत आमच्या लागीं पाप साहेब मागूंक लायता, फिरगोजां पासत ऑल parishes spread throughout the world be a communion of faith, communion of brotherhood, fraternity, and a communion that will reach out to those in need. फिरगोज म्हळ्यार समुदायाचो समुदाय is a communion of communities.
कुटुंब जाय ते मिळून फिरगोस घडटा. Many families, Catholic families, come together and they form a parish. So it is a community of communities of faith, भावार्थाचो समुदाय आमची फिरगोज. भावपणाचो एकसार आमची फिरगोज. आनी गरजेक आसलेल्यांक पावपाचो, those who are in need. भाव भयणीनो, ही परब करता आसतना बिश साहेबाच्या इगोजेची, आमची इगोजेची परब कशी ती. आनी हे मनान धरून पाप साहेब आमचे लागीं मागता ह्या म्हयन्यांत, फेब्रुवारीच्या म्हयन्यांत आमी सगळीं ओळखून घेवंक, that we form a community of communities. Church is a communion. And हो एकचार जावन आसा केंद्र आमच्या फिरगोजांचो. जर तर एकचार ना, जर तर भावार्थ ना, थंय फिरगोज आसूंक जायना. There cannot be a parish without communion. There cannot be a parish without faith and fraternity. There cannot be a parish which does not reach out to others, to those of the fellow members in need. आनी हाका लागून भाव भयणीनो, हो एकचार आमी सदांच आमच्या मनांत सांबाळूंक. आयचें देवाचें उतर आमकां सांगता, जेजू देव मंदिरांत गेलो. तुमी इस्रायलाक गेले जाल्यार व्हडलें देव मंदीर तांचें. ताका कितलेच दारवंटे आसात, 6, 7, 8 दारवंटे आसात. 8वो सदांच बंद आसता. व्हडलें तें तालिगांव धाकटें जातलें. आनी आज सगळे धर्माचे मनीस थंय आसात. थंय जुदेव आसात, थंय मुस्लिम्स आसात, थंय कातोलीक आसात, थंय तरेतरेचे धर्माचे मनीस आसात आनी बिजनेस करतात. आमी आमची फुरसाची वाट कोत्ता पळोवंक वयता तेन्ना जेरुजालेचें टेंपल, थंय सगळे बाजार, व्हडलो बाजार थंय. त्या काळार जुदेवूच आसले आनी जुदेव लोक, भायलो लोक येता तांकां सवलती मेळूंक सारके इगोजेचे टेंपलाचे दाराची हाडले. कोण पारवे विकताले, कोण मनी एक्सचेंज करताले, कित्याक दुसरे दुसरे गांवचो लोक थंय येतालो. सगळें थंय चलतालें. देखून जेजू हें पळोवन तांकां सगळ्यांक धांवडायता तांकां, कितें ताका बरें दिसना. ते सारके लागीं पावले. आमच्या गोंयांत जायते फावटी जाता, इगोजेचे दार अशी फुलां विकतात, दार अशी, आनी थोडे फावटी इगोजेन भितर पुराय येतात, फुलां घे, वाती घे म्हूण सांगून. आनी जायते फावटी आमी म्हणटा आमकां कित्याक पडना, येवं दी तांकां. ना भाव, जेजून तांकां धांवडायले. तांकां सांगलें, म्हजें घर मागण्याचें घर. This place is a place of prayer. This place is a place where there is silence. This place is a place where we come to experience God's presence as a community. आनी देखून ताका सर्टन डेकोरूम आसता. आमी बरे भशेन न्हेसूंक जाय, बरे भशेन भितर सरूंक जाय, मागण्याच्या मनान बरे भशेन बसूंक जाय. जायते फावटी दुसरे दुसरे धर्माचो लोक येता तेन्ना आमी तांकां सांगता बरे भशेन रावंक जाय. This is a place of prayer. There is certain dignity and decorum in this place. आमच्याय लोकांक आमी उगडास करता. हांगाच थंय ओस्तोमचेच्या गांवांनी गोरमेच्या काळार आमी लोकांक सांगता, पळयात तुमी इगोजेक येतात आयताराची, बरे भशेन न्हेसून येयात. शिंयाच्या तेंपार सांगूंक नाका तांकां, ती सगळीं आख्खें आंग लिपोवन येतात, शीं खाता, ग्लाव्स घालून येतात.
वयल्यान बंद करून येता तितल्यान तोंडूच दिश्टी पडलें. पूण गोरमेच्या तेंपार ती सारकी न्हेसनात. थोडी धाकटेल्यो शॉर्ट्स घालून येतात. तांकां सांगूंक पडटा बरे भशेन न्हेसात. कित्याक देर इज अ सर्टन dignity, holiness, sanctity. This church has been consecrated. Every church is consecrated by the bishop. त्या काळार पात्रियार्क साहेब येताले आनी ते लावन मागताले न्हू अवतार ओंटी मागताले. सो दीस इज अ प्लेस ऑफ प्रेयर. दीस इज अ टेम्पल ऑफ गॉड. आनी त्याचे बरोबर आमी देवाची मंदिरां आमकां बावतिजमाच्या दिसाक आमकां मागल्यात देखून आमी जिवे फातर ह्या फातरांनी बांदिल्ल्या देव मंदिराचे. सो डिग्निटी फॉर अस, डिग्निटी अँड डेकोरम फॉर द टेम्पल ऑफ गॉड. भाव मडिनो, आयज आमी घरा वयता आसतना मनान दवरुया आमी सगळीं भावार्थी एकचार घडटा. वी फॉर्म अ कम्युनियन आनी आमचो एकचार जावन आसा केंद्र एवरी पॅरिश. आनी हो एकचार आमी जिवाड दवरूंक जाय. आमी जिवाड दवरता जेन्ना तरेतरेच्यो आमच्या भावार्थाच्यो एक्टिविटीज आमी करता. आयताराचोच न्हय, काल आमच्या इगोर्जेंत कुमन्यांव जालो. 50 भुरग्यांनी कुमन्यांव घेतलो. तो जावन आसलो एक खुणा एकचाराची. सगल्यांनी जेजूक भुरग्यांनी जेजूक उंड्या रुपान घेतलो. खुशाल जाली फामील सगल्यांनी. असल्यो तरेतरेच्यो एक्टिविटीज आमचे मदें एकचार वाडयता. आज देवाक अर्गां दिवया. आमकां एक एकल्याक आमचें म्हणून देव मंदीर आसा. फातरांनी बांदलेल्या देव मंदिरांत जिव्याळ मनशांचो एकचार, भावार्थ, भावपण आनी एकामेकाचो हुस्को, एकामेकाचो आदार. आमी सदांच आमच्या देव मंदिराचो मोग करूंक, ताचो सांबाळ करूंक आनी देव मंदीर देवाचें बिराड, देवाचो तंबू म्हूण ओळखून घेवंक, गॉड विथ अस, इमॅन्युअल, गॉड विथ अस म्हूण ओळखून घेवंक आमकां कृपा मागुया. भेटोनेक आमी गायन गावया. उंड्या आनी सोऱ्या बोरी C30 आनी 9, 40 आनी 5, C39, पेज 45. उंड्या आनी सोऱ्या बोरी तुका बाबा मिलोन गोरी आमकां दिता जेजू बरी. आमकां दिता जेजू बरी. बाबा आमची पीर गोरदाना जेजूचे नांव प्रगटावनी. सगळ्यांक आमकां मुर्द्यां तुज्या जेजू सदां चिंतून रावदी. बाबा आमची पीर गोरदाना जेजूचे नांव प्रगटावनी. सगळ्यांक आमकां मुर्द्यां तुज्या जेजू सदां चिंतून रावदी. उबी रावया. भयणी भावांनो, आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. तुमच्या आदारलें बलिदान आपल्या मनान थारी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेवन. सर्वेश्वर आमचे दयाळ बापा, आमची बेटोणी मानून घे आनी हे सुवातेर संस्काराची कृपा तुवें फाव केले.
आनी आमच्या मागण्यांचो फोड आमकां तुज्या भुरग्यांक मेळो सो कोर आनी डॉमनीक आमच्या बाबाक सासनीक जिविताक वांटो दी हें आमी मागता क्रिस्ता आमचे सुमिया वरवीं. सर्वेश भाऊ तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन भासूया. सर्वेश्वरा पवित्र बाप्पा सर्वोद्वेदार आनी शास्त्रांचे देवा सर्वकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन भासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो तुजें घर मागण्याचें घर थंय तूं बिराड करून रावताय आनी ओगोनीत उदारपणान तुज्या भुरग्यांक सुबाम देण्यांनी निरंतरी तूं भरताय आमच्या मागण्यांचे उतरांत तूं कान दिताय. हे पर्यंत तुका मानता तसले जिणेचे पोजोळांत फांगते तुज्या पवित्र आत्म्याचें सोबीत सुंदर मंदीर तूंच बांदून हाडटाय. आमीच तें तुजे मोहिमेचें जिवें मंदीर मातयेच्या फातरांच्या मंदिरांत तुजे विंचलेले पोरजेक पवित्र सोबेक तूं जमा करताय आनी थांबनासतना तिका पवित्रायेन वाडयत आसाय. अशें ए जेजूचे पोतिणीक हिशोब नासलेल्या भुरग्यांनी संतोश भरीत जाल्ले आवयक सर्गींच्या वैभवाक तूं तयार करताय. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 doloroso sogris portu, sogami sonsar volem tuja vojbova, usorgi tu casoi soi, sorvis moracinavi et adacasoi. बाप्पा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र करून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन भासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासनीक करोराची हें रोगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबर्थाचो गूट परगटुया तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुम्या संवसाराच्या सोडवंडारा आमची सरवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन भासता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतेले आमां समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारली तुज्यो पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमच्या बिशसाहेबा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेश्वरा तुजे चाकरा डॉमनीक मोंतेराची काकूट कर सगळ्या संवसारांतलो तुवें आपूण वेलाय बावतिजमांतल्यान जेजू बरोबर तो मेलो तो शेसाचे बरोबर तो आतां पुनर्जिवन जावं
पुनर्जिवंतपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे बावमुडीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा सोमेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची आनी आमचे माय सांगती तिचो पोती भाग्यून जुजे भाग्यून दोन आमचो आस्कारी भाग्यून मुगेल आनी सूर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भोगता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक बांबडीनो आमी एक एकलो देवाचें जिवे मंदीर ह्या फातरांनी बांदलेल्या मंदिरांत आमी एकठांय जावन एकूच देवाची फामील कशी ताका बाप म्हूण उलो मारूंक आमकां सोयीक मेळटा. भाग्यवंत पावलो आमकां उगडास करता पवित्र आत्म्या वेळी कोणाच्यानूच आबा बापा म्हूण उलो मारूंक जायना. त्याच पवित्र आत्म्याची शक्तीन आज सगळीं एकूच फामील कशी बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी तूं आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तावणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमुशान उतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सुराकेतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन मुतांक बळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र विचार बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजी आतां राजूर चलयता सासणाच्या ससनांक जे तुजी शांती सदां काल तुमची सवय आसूं शालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटा. जेजूच्या जेवणांत आतां वांटो घेतली आमी सुभागी सुम्या ते म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावुया. जियोनु जियोनु D22 पान 50 आनी नो D22 पेज 59. 1 2 3 1 2 3
प्रार्थूया. देवा आमचे बाप्पा, हे संवसारांत जियेतले तुजे पवित्र सभेक स्वर्गीच्या जेरुजाल्याची तुवें खुणा करून आमचे दोळ्या मुखार दवरले. आयच्या जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवन आमी एक एकलो तुजे कुरपेचे मंदीर जावंक आनी तुज्या मोहिमेच्या निवासांत भितर सरूंक आमकां फाव कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. आज सांजी 4:15 तेर सांजच्या उपरांत परम संस्कारा मुखार मागणी, प्रेज एंड वर्शीप तशेंच देवाच्या उतराची पोरगोटणी जाता आनी वांटो घेवंक आमचो किरीत उलो. तशेंच 6:30 वरांचेर आमची PPCची जमात, पॅरिश पास्टरल कावन्सिलाची जमात सांजे 6:30 वरांचेर. 9 तारखेर आमचे सिनियर सिटीजन्स हांचे मंथली मिटींग, सिनियर सिटीजन्स हांची मंथली मिटींग 9 11 लुर्दी साहेबांची परब परबेचे मीस 5 वाजता. आनी 14 आमची सिनियर्स घडोवन हाडटात व्हॅलेंटायन नायट ओपन एअर लिटल फील्ड हांगा. तुमी सगळ्यांनी वांटो घेवंक आमची तुमकां विनंती. हो एक किरीत कार्यक्रम कार्यावळ आमची सिनियर्स घडोवन हाडटात. जायतो वावुरतात ती, जायतो वावर करतात. हो दीस बरो जावंक म्हणटच 14 सांजे 6:30 ते 10 पर्यंत म्युजीक 10 बंद जाता. तुमी जाणात 6:30 ते 10 पर्यंत सांगाताक एक मेळावो आमच्या सिनियर्सांचो. तांकांच न्हय, सगल्यांक तांच्या भुरग्यांक, तांच्या नातरांक, सगल्यांक ही कार्यावळ मागता. आमी तुमचे लागीं तांची तिकेट काडून तुमी तांकां हो वर्सावळीची कार्यावळी तांकां आदार दिवचो. आनी आदी फुडेंच देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेश पवर तुमची सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जिवें मंदीर देवाचें जावंक जेजू नांवीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक आमी गायन गावया. F21 संवसारांत वचूंक जाय, पान 9 आनी 5. F21 पेज 95. Algoria utracza uzwana, Sosara ami wocunca, Zimikacia udia błogosła. Sosara ami wocunca, Ego Boga ani bawarta, Soda z góry wyznał zawcza. Zaznacza dziwi dowody, tu amka sama